Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. इलेक्शन मॅनिफेस्टो आणि इलेक्शन मॅनेजमेंट या दोन्ही कमिटीची चर्चा झाली. इलेक्शन मॅनिफेस्टो कमिटीचे आमचे चेअरमॅन आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हांच्यानी आपली वेगवेगळी सजेशन्स मांडली आणि तांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या की वेगवेगळे सेक्शन ऑफ द पीपल, यूथ आसतले, महिला आसतल्यो, इंडस्ट्रियलिस्ट आसतले, प्रोफेशनल्स आसतले, हांच्या बरोबर वेगवेगळे डिस्कशन्स करपाचे. फाटले आमचे मॅनिफेस्टो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स गोंय लोकांकडे पावोवपाचो. गेल्या 2 वर्सांचो आमचो मॅनिफेस्टो कितले पर्सेंटेज आमी काम कंप्लीट केलें आनी उरला जाल्यार कित्याक उरला आनी नवीन काम खंयचें घालचें हाजेर इन डिटेलान चर्चा जाली आणि तें काम हे सगळ्या लोकां पर्यंत व्हरपाची जबाबदारी पार्सेकर सरान घेतल्या. इलेक्शन मॅनेजमेंटची कमिटीची जबाबदारी आमचे राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर हांच्यांनी घेतलेली आहा. म्हटल्या उपरांत त्यांनी पुराय सजेशन्स आनी ॲट प्रेझेंट सिच्युएशन्स कितें आसा आनी त्याच बरोबर वेळच्या वेळी डे टू डे बेसिसचेर ताजे बरोबर नरेंद्र सावयकरूय आसा, श्रीपाद भाऊ आमचो दोनूय कमिटीनी आसा. इलेक्शन मॅनिफेस्टो आणि वेंचणूक मॅनेजमेंटाचेर बसकेंत चर्चा जाली. एक्शन टेकन रिपोर्ट कितें कामां उरल्यां आनी कितें पुराय जालां ताचो नियाळ खंय बीजेपी लोकांक दितले. 94 जी एम जी आसली पळय ती एम जी आज उरूना. आतांची एम जी आसा तेन्नाची आसली जाल्यार ती हेंच्या दावणीकूय बांदली वचची नासली. नॉर्मली बऱ्याच जाणांक आज हांव तो वॉट्सॅपार पळयतालो, शिव कांयच जर मेळना जाल्यार गवत खाता. त्यामुळे गवत खावपाक गेल्ल्या भशेन जाल्लें आसा. ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीक थंय व्हरून वेस्ट बंगालान कशी कितें जोडली म्हाका कळना. भाऊ साहेबांचो शिव तो खंय व्हरून कोणाच्या एका न्ही म्हाका कळना. म्हाका दिसता हो भाऊ साहेबांच्या थंयसर वयर त्यांच्या मनाक कशी शांती लाभतली आनी कितें जातलें हेजी म्हाका चिंता लागली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि ओमकार फळारी.